दोतोर तुम्ही सांगता तसो काळो पयसो सामकोच बंद जालो ना जाल्यार लेगीत खूबसो उणो जातलो आनी वग्गी रावन कांयच काम करिनासतना वग्गी रावच्या परस कितें तरी केल्लें बरें न्हू. एक्चुअली हे तुमची चलयता तें म्हाका तितून कांय इंट्रस्ट ना. मुगे पात्रां म्हाका पयशे दिता, मुगे पयशे पडटाय, पगार पडटा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांवें म्हणटा पयशे पडटाय तें कितें तें राव हे सगळे येताय ते ब्लॅक मनी न्हू रे. हय आनी तूं मानी नाक जालो कोताय मरे. ब्लॅक मनी नाक मुटाय, मुगे पोटाचे पांय दोताय. एडी एडी आसूं आसूं आनी आनी त्या ब्लॅक मनीचो विशय नाका. नाका नाका हय नाका. म्हाका सांगात पळोवया आतां आमचो फुडलो प्रधानमंत्री कोण जातलो ते आनी कितें डिस्कस करपाचें. एक तर मनमोहन सिंग नाजाल्यार अडवाणी नाजाल्यार मायावती. मायावती मायावती म्हणटा ती सामकी चालाक बायल हा. आतां पळया आडवाणी वोट मागतना आपूण सिंधी आपूण अमूक कुटुंबान जन्माक येयला म्हाका वोट दिया अशें म्हणून केन्ना मागता ना. आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आपूण सीख सगळ्या सिखांनी मेळोन म्हाकाच मत मारचें अशें केन्ना म्हणटा ना. पूण हीच मायावती आड्डोन आड्डोन लोकां कडेन कित्याक मागता मैं दलित की बेटी हूं मुझे वोट दे दो म्हणून. अरे ती जातीचेच राजकारण करून वयर सरले न्हय. आता सगळेच जातीचे राजकारण करतात तशें तिणेंय केलें. तातूंत कितें चुकलें तिगेलें. ती बरे प्रामाणीक न्हू. पूण अंकल ती प्रामाणीक न्ही अशें कित्याक म्हणटा तूं. अगो तिने आपलो पक्ष दलित पक्ष म्हणून सुरू केलो. पूण मागीर तिका कळलें की दलित लोकांची मतां घेवन आपूण मुख्यमंत्री जावपाक शकना. म्हणटच तिणें कितें केलें यादव मुस्लीम राजपूत ह्या जातींतल्या लोकांक उमेदवारी दिवन वेंचणुकेंत उबें केलें आनी जिखली. आतां तिणें कितें केलां म्हणजे हांवें वाचलां त्या प्रमाण 20 बामण उमेदवार उबे केल्यात. आतां तिचे जायते मतदार ह्या जातींत आसात. म्हणटच आतां म्हाका सांगात तूं आतां सगळ्या लोकांची पुढारी जाली सगळ्या जातींतल्या उमेदवारांची पुढारी जाली म्हणटच तूं आतां दलित की बेटी म्हणून बॉब कित्याक मागता. तिगेली आयडिया कितें जाणा तूं. अशें म्हाका दिसता की भारतांतल्या सगळ्या दलित एमपीनी एकठांय जावचें आनी आपल्याक वोट दिवचें. पूण अशें करप कशी शक्य आसा. प्रत्येकाक पार्टी डिसिप्लीन म्हणून कितें तरी आसा न्ही. तेंय बी खरें. पूण अशीच कितें तरी गेम खेळटा ती. एक जाणाय तुमी 4-5 वर्स फाटीं हांवें ते टीव्हीचेर चलयली. आमगे शेजरा इतली बेतालबाती कन्नाटी बायल रावता येल्ला मातये नांव सारकी ते भाशेन दिसताली. पूण काल ते टीव्हीचेर चोयल्या सारकी मॅडम अशी इयरिंग कितें सारकी शायनींग इंडिया शायनींग. इंडिया शायनींग आसून आसूं एडी पूण मायावती शायनींग अशें समजा म्हणचें पडटलें. अरे तिच्या कानान त्यो सामक्यो साळकां सारक्यो वज्राच्यो येडी आसा येडी. तुमी पळोवना कश्यो चका 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 जाता त्यो. आतां जर हिच्या कानान येद्यो व्हडल्यो वज्राच्यो येडी आसा जाल्यार हिका दलित कित्याक म्हणपाचें. दलित हांव जालो ना. हांव बटाटवडे विकून म्हाज्या बायल भुरग्यांचें पोट भरतां. अरे पूण तिचे कडेन फक्त वेडी आसात म्हणून 99% दलितां कडेन तसल्यो वेडी नात न्ही. पूण म्हाका प्रश्न पडलो तो वेगळो. ती बरे बरे कपडे घालता सामकी फॅशनेबल मॅडमी भशेन रावता लाखांचे रुपयाचे कानाक वेडी घालता पिल्ली घालता केस मोटवे करता. मागीर गरीब दुबळे जे पळय दलित आसा तांकां ती आपलीशी कशी दिसता. अगो तांकां कोसाक जातली. तेंच्या मतान सगळ्याच दलितांनी कित्याक त्रास काडूंक जाय. एकली तरी बरी आहा हेच तांकां दिसता जातलें. ती मायावती कालवती पोनवती ती खबर सोय. ही एक सांगा इलेक्शन बरवली एलिसा हुंच पार्टी येतली काँग्रेस पार्टी येतली आनी मेन मोठा ते मुगे पात्रांव कितें जातले. म्हाका कितें दिसता जाणा दिल्लीक आतां व्हड खतखतें जावपाचें आसा. आतां तें खतखतें रुचीक जातलें काय पचपचीत जातलें काय बेळशेतलें काय उरतलें हें सांगूनच. पूण ह्या खतखत्याचें धोरण कितें आसतलें. अगो खतखत्याक म्हणून धोरण आसता.
कालची पोरची 7 दिसांची भाजी जी उत्ता ती सगळी घेतात आणि आमी खतखते करतात. ना पेद्रू बाब ना, तशें न्हू. आता सगळ्योच पार्ट्यो बॉम्ब मारू लागल्या न्हू की आमी तरणाट्यांक घेतले म्हणून. ह्या राजकारण्याच्या खतखत्यान आता पोरणीच भाजी आसची ना, नवी भाजी आसतली, सामकी नवी ताल्ल आत्ता शेतांतल्यान येयल्ली. होय. आणि ह्या खतखत्यांत मरे हिंदू आसतले, ह्या हिंदू भितर जाती जमाती आसतल्यो, अल्पसंख्याक आसतले. मायनॉरिटी रे, मायनॉरिटी. होय होय, अल्पसंख्याक लोक आसतले. आमगे गोंया मायनॉरिटी जायते आहाय न्हू. एक सांगे म्हाका, हांव मायनॉरिटी ओ मेजॉरिटी? अरे तू किरिस्तांव, तू मायनॉरिटी, आमी हिंदू, आमी मेजॉरिटी. पूण तूं तरणाटो, काम करपाक सोदना, फुकट खावपाक सोदता, म्हणून गोंयांत तूं मेजॉरिटी. चल दोतोर, मुज फकाण कोणाक दोतोर. तूं जाण दोतोर, हांव दीस रात काम करता. मुगे पात्रांव किसना हांव सगळें काम करता. आनी तूं दोतोर मुज फकाण करता. आसो, त्यो गजाली आसूं हेडी. आसूं न्हू? हय, आसूं आसूं. पेद्रू बाब, म्हाका एक सांगात पळया. पयरूच हांवें पेपराचेर वाचलेलें की गोंयच्या कांय लोकांनी क्रिश्चन मायनॉरिटी फ्रंट म्हणून एक संघ उबारला. ते कितें म्हणटा, ह्या कोड ऑफ कंडक्टाक लागून जे सोऱ्याचेर बंदी घातल्या पळय ती सारकी न्हू. दोतोर कितें आसा जाणा, क्रिस्तांवाच्या काजरांनी सोरो पिवपाची रीत आसा. तेन्ना ह्या कोड ऑफ कंडक्टाक लागून सोऱ्याचेर जी बंदी घातल्या पळय ती सरकारान काडची अशें तांचें म्हणणें आसा. पेद्रू बाब, हे बरोबर म्हणटा तुमी, तुमचें कितें मत? अरे आमगे सरकार मरे चड बोबाळ करता. गोंयांत सगळे सोरो पितात, पूण म्हूण कितें सोरो पिवन बेबदे जाताय? तूं हुंयच्याच गोंयकाराक सोरो पिवन रस्त्याक कशें पडलेलो चोयला? छे, ते सदां तेच केद ना जावपाना. ते इथं बारा पडले ना जाल्यार घरा पडले. अरे सोरो विकनाका, बार्र बंद करात, सोऱ्याचो धंदो बंद करात, असले पिशेपणाची वर्दी कित्याक काडटात म्हणून म्हाका समजना. एक्झॅक्टली, सोरो बंद केला ही चूक. पूण हातूंत मेजॉरिटी मायनॉरिटी हांचो प्रश्न खंय आयलो? सारकें, हांव तेंच म्हणटा. हे सोरो बंद केलो तेका तुमी विरोध करा. बेश्टोच हो क्रिश्चन मायनॉरिटी फ्रंट म्हणून पॉलिटिक्स कित्याक करता? अरे ते कितें आसना, तितूंतल्या कोणाक तरी फुडारी जावपाक जाय आसलो. सारकें. देखून तेणें हें सुरू केलां. आतां म्हाका एक सांगात, सोमार दिसा सगळे मडगांवकार हिंदू शिवराक जेवतात, रायट? अरे त्या दीस बाजारांतले नुस्तें लेगीत सवाय जाता. आतां मरे सगळे मडगांवकार हिंदूंनी एकठांय जावन एक मागणी करूंक जाय. सोमरा आमी शिवराक जेवताय न्हू, देखून आमची पोट जोड जाता. देखून सोमराक कायद्यान जी 8 वर काम करपा आसता ती 6 वर करपाची. कित्याक तर 2 वरां आमकां आनीक न्हिदोंक जाय म्हूण. आतां एश म्हळ्यार जाता? हे मात तुमी सामकें बरें एग्जाम्पल दिल्या. कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक एक आसपाक जाय. मागीर थंय क्रिश्चियन मायनॉरिटी फ्रंट, हिंदू मेजॉरिटी फ्रंट अशें कांय आसपाक जायना. पूण हें बरोबर न्हय. सिस्टम सुदारपाक जाय. आतां फाटीं परत्यो लायटी वताल्यो. जे लोक चीफ मिनिस्टराक वळखतात ते चीफ मिनिस्टराक फोन करताले. मागीर चीफ मिनिस्टरांतल्या ऑफिसांतल्यान त्या डिपार्टमेंटाक फोन वतालो आनी तांकां तापोवणी पडटाली. हें जातकच रोखडीच लायट सारकी जाताली. मागीर हे लोक कितें म्हणटाले जाणा, की आमचो सरकार एफिशियंट, सांगना बरोबर काम जालें. हे एफिशियंट म्हटल्यार कितें? आतां हे कितें जालें, बरो पावरफूल जे लोक आसा ते आपलो पावर वापरून ही कामां करून घेतले. पूण म्हाज्या सारकिल्ल्या आम आदमीचें कितें? हेजे कडेन तेजे कडेन वचत आसतना सगळीं जर कायद्यान कामां जाता तर सिस्टम बरी चलता, सरकार लोकांक बरी सेवा दिता अशें म्हणपाचें न्हू. सारकें. म्हाका मरे सदांच दिसता तूं खंयच्याय तरी कॉलेजांत प्रोफेसर आसपा जाय आशिल्लो म्हणून. पूण दोतोर, तुगे इंटरनेटात कितें करता तूं? हांव आतां तांकां एक लिगल नोटीस धाडटलें आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तांची बरी लज काडटले. मागीर पळोवया जाग्यार येतात जाल्यार. दोतोर, तूं कामी नाका. टोटल 200 लोक काडया, मोर्चा काडया, स्लोगन दिया ऑफिसा भायर. मागीर तांकां लॉस जातली. हेडी ही आयडिया बरी. पूण तुगेले त्या 200 लोकांक पयशे दिवपाक बिनी कडेन पयशे आसूं नाका. दामभाव, आमचे कडेन काळोय पयसो ना आनी धवोय ना. GMC थोडे प्रोजेक्टाचे पयशे आशिल्ले पळय तेय बी आतां काबार जाल्यात. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. हांव मुगे पात्रांव सांगता. पूण एक
एक दिसा भितर दोतोर हांव तुका सांगता जापाचें तुगे इंटरनेट जातलें. आमी सिस्टम सुदारूंक जाय म्हणटात तें खरें, पूण म्हाका दिसता ही सिस्टम केन्नाच सुदारपाची ना. हे सिस्टमी भितर रावूनच आमकां आमची कामां करून घेवची पडटा. अरे आम आदमी क्या करेगा? हाँ? या मुगो बेनी चल. चोरली तुम्ही दमदोर तुवें उदोड म्हटलें आम आदमी क्या करेगा काय म्हणून. अरे अंदू आमी लेगून ना नाल्यार हांव म्हणटलो आसलो आम आदमी आम खाएगा. बरें जालें ना न्हू. आतां हांव